मॅडम नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. एक हांगार एक युनिक बिझनेस तुमचो पळोवपाक मेळ्ळो तो म्हणजे की फुलांचो आनी एक हँडीक्राफ्टान जे गव्हर्नमेंट ऑर्गनायज करतात हांगा म्हापशा केल्ले आहा थंय तुमचो बिझनेस पळोवपाक मेळ्ळाय. खूप बरें दिसता आमकां आनी ताका लागून तुमकां खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की तुमची सुरवात केन्ना जाली ह्या बिझनेसान स्पेशली फुलांच्या. पळय पयलीं म्हटल्यार म्हाजी ग्रॅनी आशिल्ली न्हू ते हेच बिझनेस करताली आजी म्हाजी. त्या टायमार फातयो बीन करून ते जत्रावन बी विकताले ते. हेच भेंडचे लाकूड, ह्या लाकडाक म्हणटा भेंड. ओके हे लाकूड जे आसा पळय ओके. हे पेपर कसो दिसता पण हो रियल आसा तो भेंडचो लाकूड. लाकूड हे हय फ्लावर्स जे आसा पळय ते रियल लाकूड. ओके ओके तो म्हाजी ही आजी फातयो बितयो करून विकताली हां त्या काळान. सो आता तेजो 1991 हांवें तो ताका प्रोस्परन केलो. हांवें सुरवात केली तेजी ओके. करपाक आनी गोवा हँडीक्राफ्टाक हांव टायअप जालें. 1991 म्हटल्यार ऑलमोस्ट 34 वर्सां, 34 हय 35 हय वर्सां. हय 34 वर्सां पयलीं हांवें तें सुरवात केली. अशें बारीक बारीक करून हांव बुकेज बी करून हांव सगळ्यांक दितालें. सो मागीर हांवें तें गोवा हँडीक्राफ्टान गेलो म्हणजे म्हज्या आज्यानूच ती वाट दाखयली म्हाका आनी ते गोवा हँडीक्राफ्टान गेले. 2022 हांवें सुरवात केली गोवा हँडीक्राफ्टाक माल सप्लाय एम्पोरियमान घालपाचें मागीर ते एक्झिबिशन्स करपाचें. 18 वर्सां नंतर आतां आमकां हे अपरान मंडळाचें एक्झिबिशन मेळ्ळां. तेज्या पयलीं हांव ऑनलायन घालतालें. हे दुबय मागीर बँकॉक मागीर लंडन हे म्हाजे सप्लाय जाता ओके फ्लावर्स. वाव. आउट ऑफ कंट्री वयता आमचे हे प्रोडक्ट्स हय वयता. हय आनी हे कितें आसा हेंचो कलर सुद्दां फेड जायना. ओके लेकीन कलर आसा तो नॉर्मल कलर सगळे आसा ते ऑर्गेनीक फ्लावर्स. जशें आतां तुमकां दाखयता हांव हे मक्याचें फूल. मक्को आमी खाता आनी आमी उडयता. हे मक्याचें फूल ओके आं आनी ते प्रोसेस करता आनी ताका ते स्टीक करता. म्हळ्यार लोक खूब डिमांड करता एक्चुअली हेजें मॅम हे मक्याचें. पोवन एक्चुअली दिसत ना पोवन हांवें दिसता की प्लास्टीक टायप सगळे ना मटेरियल काय ना हे सगळें ऑर्गेनीक आसा आनी युजफूल. ओके. आता यांची बेसिकली रेट कशी आसा मार्केटान. मार्केटान हेंची रेट 30 रुपयांनी स्टार्ट करता ओके. ते 80 रुपया 100 रुपया पर्यंत. आता फॉर एक्झाम्पल हेची धरलेले रेट कशी हे आसा 100 रुपया फुल सेट. फूल एका स्टिकाची ओके आनी हे आसा 30 रुपया. ओके एक स्टीक 30 रुपया. म्हणजे कोणूय एफर्ट करून घेता पळय तसो तो हां तशें पॉसिबल अशें घेवपाचें. पॉसिबल अशें. आता डिफरंट कलर्स केले आमी कलरांचेर प्रोसेस केले. हांचो म्हाजो वर्कशॉप आसा. म्हाजे कडेन एसजी ग्रुपान म्हाजे कडेन अंदाजान एक 5-6 बायलां काम करता ह्याचेर आनी आमी हे आतां ऑनलायन सप्लाय करता. आता ऑनलायन तुमची वेबसायट आसाच काय स्पेशली. वेबसायट आहा म्हाजी ओके आनी प्लस कोणूय कॉन्टॅक्ट करता ओके. एक्झिबिशनान बीन तशें ओके. आनी बल्क क्वॉन्टिटी. आनी सेकंड थिंग्स गोवा हँडीक्राफ्ट म्हाज्या कडल्यान बल्क क्वॉन्टिटीन फुलां व्हरता कोणाक दिवपाक ऑफिसीस हे ते. ओके आता जर तुमकां जर तुमच्या कडेन जर ट्रेनिंग घेवपाक शिकपाक जाय जाल्यार तुमची कशी कितें फॅसिलिटीज आसा. म्हाजे कडेन गोवा हँडीक्राफ्टाच्या थ्रू हांव ट्रेनींग दिता आनी या फिर हांव आसा ते DRDA थ्रू दिता म्हणजे 20 बायलां एकठांय करून 20 बायलांक आमी ट्रेनींग दिता. 20 दिसाचो ट्रेनींग आसता तांकां प्रमोट करता. आतां हे फ्लावर्स सगळीं जाणां करपाक लागला. आता फॉर एक्झाम्पल आता खुबशे जाण आमी कॉमनचो प्रश्न सगळ्यांक केलोच की आता गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता की तुमी वेवसाय करा म्हणून आनी आता थोडे भुरगे अशे आहा की म्हणटा की आपल्याक गव्हर्नमेंट जॉबूच जाय. थोडे पेरंट्सूय सांगता की तुमी गव्हर्नमेंट जॉबाक आनी वेवसाय खंयच्या दृश्टिकोनातून पळयता. सगळ्यांक पळय गव्हर्नमेंट जॉब सगळ्यांक बेस्ट आसता गव्हर्नमेंट जॉब पण जॉब आसा तो सगळ्यांकूच मेळना. सो बिझनसान जर हात घालीत कश्ट आसा पण तो बिझनस सक्सेस जाता. आतां हांवें हें केलां लॅम्प कुणबीचे लॅम्प केला. अरावंड हांवें ते 100-200 पीसीस हांवें करून ते विकला. एवरी दिवाळीच्या टायमार हे बिझनस जाता. आता हेतून एक फॉर एक्झाम्पल आमच्या कडेन भुरगे आसले बिझनेस करपाक सोदता जाल्यार तेंनी पावलां कितें दवरुपाक जाय कितें स्टेप्स लक्षांत दवरुपाक जाय बिझनेस करपा खातीर. बिझनस करपाक सगळें म्हटल्यार एम आसपाक जाय मनशा कडेन की आमी हो बिझनस करतले. सो ते एम आसा पळय तो बिझनसान आपल्याक सक्सेस हाडटा. त्रास येता मुश्कील येता खुबशे फेस करचे पडटा. हांवें म्हाजे भांगराचे वस्तू सुद्दां विकला पण सक्सेस लास्टाक ती एम सोडली ना हांवें. ओके. खुबशे जिद्द जाले आसप खूब इम्पॉर्टंट. जिद्द आशिल्ली
खुबशे याने फेस केला हांवें खूब घाण पडलें म्हजें घर, मागीर वर्कशॉप म्हाजें बंद पडलें, मागीर तरी पूण एक एक स्टेप करीत करीत डाऊन फेज इतलो येता तूं. हय हय फायनान्शियल प्रॉब्लेम खूब जालो आनी अजूनय जाता, म्हणजे वर्करांक पयशे दिवचे पडटा पण मागीर आमी जोडटा, अजूनय जाता, पण वॉट एवर इट इज, पण एक इमेज पण जाता आता खंय आमची. तरी ते बॅलन्स जावपाक स्टार्ट जाल्लें आसा. हय मॅडम एक ॲक्च्युली म्हाका तुमच्या कडेन खुबशे प्रश्न करपाक जाय आनी आमचे कडेन टायम लिमीट आसा चड. एक एक शेवटी एक 2 प्रश्न हांवें तुमकां करपाक सोदता की ॲक्च्युली गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट तुमी जसो घेता हँडीक्राफ्टाक, तसो बाकीच्या लोकांनी सपोर्ट कसो घेवपाचो? हँडीक्राफ्टान जॉयंट जावपाचो तेंच्यांनी. कितें हँडीक्राफ्ट कलाकारींक आसा ते प्रेफरन्स दिता, प्रोत्साहन दिता, तांकां प्लेटफॉर्म दिता, ट्रेनिंगी दिता. फक्त त्या ट्रेनिंगेच्यान सुरवात करता मनीस आनी प्लेटफॉर्म मेळटा ताका एक्झिबिशन्स करपाक. आउटसायड टुरिझम डिपार्टमेंटाचे एक्झिबिशन्स जाता इंडोर गोंयान आनी गोंयाच्या भायर हे प्लेटफॉर्म आमकां मेळटा. आमी बरे जोडू शकता तितून. येस, थँक्यू सो मच. Thank you. एक तुमकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की तुमी एक मुद्दाम आमच्या फूल पॉडकास्टाक घेवचे, जेणे करून आमी पूर्ण जर्नी एक स्टोरीज कवर करपाक शकतले. थँक्यू सो मच. थँक्यू.